सेंट्रल कमिटीचे अमित नाईक सर आणि सिद्धेश श्रीपाद नाईक झेड पी चेअरमॅन चेअरपर्सन आणि माझे इतर बांधव आणि तुमच्या सहकार्यान ग्राम गोमंतक भंडारी युवा समिती वायज वन महोत्सव हांगा करपाचो थारिल्लो. हांव स्पेशली थँक्स पुंडलिकाक म्हणटा की तिणी तो तेंच्या सहकार्यान हो हांगा घडोवपाचो आमी घडोवपाक शकले आनी हो वन महोत्सव असोच वर्सान वर्स आमी भंडारी युवा समितीन हे करपाक जाय. आनी जशें सरान आनी म्हटलें की जे टेम्परेचर जे वाडलां त्या हितून अत्यंत गरज आसा की आमी झाडां रोवपाक जाय आनी असोच आमचें हें काम फुडें चलोवपाक जाय. अशीच आमची फुडें गोमंतक भंडारी युवा समिती अशीच फुडें फुडें कितें कितें ही आमची कामां फुडें चालू दवरतले आनी सगळ्यांचें तुमचें सहकार्य म्हाका जाय. सो हांव थँक म्हणटा. माची हरशिरे आमचे युवा भंडारी नेते तशेंच ते नॉर्थ गोवाचे झेडपी अध्यक्ष सर कालच त्यांचा बर्थडे सेलिब्रेट केलो आणि बाकीचे सगळे माची हरशिरे मानेस आयज हो जो गोमंतक भंडारी समाज युवा समितीन वन महोत्सव घडोवन हाडला इन कोलॅबोरेशन विथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. हो खरो सांगपाचें म्हटल्यार 12 तालुक्यान आज तालुक्यान हो महोत्सव साजरो करता. आमी अशेंच धरया की आयचोच दीस असो सोड पूण सदांच ही झाडां रोवन आमचे जे निसर्ग आसा तो आमी टिकोवन दवरया जेणे करून आतां ह्या वर्सा आमी सहन केल्या जो तापमान आसलो तो आमी फर्स्ट टायम इतको हें केलो आनी जेणे करून खुबशे त्रास जाल्ले आसा ते आमी सृश्ट्या ती सांबाळ्या आनी तितून ही झाडां लावन सुरवात करया. देव बरें. गोमंतक भंडारी युवा समितीतर्फे आज वन महोत्सव 12 तालुक्यांनी करतले आणि आजच्या या तिसवाडी तालुक्याच्या कार्यक्रमाक हांगा हजर आशिल्ले आमचे अध्यक्ष युवा समितीचे निलेश नाईक, आमचे सेंट्रल कमिटीचे भंडारी कमिटीचे तालुक्याचे सदस्य संजय नाईक, तसेच ह्या देवस्थानाचे अध्यक्ष अवधूत, माजी अध्यक्ष बाबाशोक मडकयकर, बाकी सगळे हांगा म्हणजे युवा मित्र तसेच आमचे सगळे जाणटे. आज झाडां लावपाचो जो कार्यक्रम आसा ताका खूब म्हत्व आसा. जशें आतां संजयान म्हणलें की ह्या वर्साची जी गरमी आसा ती सगळ्यांनी सहन केल्ली आसा. टेम्परेचर कितलो वाडला तो सगळ्यांक खबर आसा आनी आमी जर आमचें पर्यावरण राखपाक शकना जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा हेज्यांनी चड गरमी वाडटली आनी तेजो जो परिणाम आसा तो आमच्या भलायकेचेर पडटलो. आनी हें जर जावपाक नाका आज आमी एक प्रण करपाक जाय की जाता तितली झाडां आमी आमच्या वाठारांत रोयतले आनी त्याच हातूंतल्यान भंडारी युवा समितीचो हो एक प्रयत्न आसा आनी तातूंत तुमी सगळ्यांनी मोठो हातभार लायला ताका लागून तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता. आनी भंडारी समाज हो तसो गोंयान सगळ्यांत मोठो समाज आनी तुमी सगळे त्या समाजाचे घटक आसा. आनी हें आमच्या घरान कशें आसता की घरांतलो जो व्हडलो आसता तेणेच एक पावल पयलीं फुडें मारपाचें आसता. आनी ह्या गोंयान जितले समाज आसा वेगळे समाज आसा तातूंत ओबीसी मदींच न्ही तर पूर्ण सगळे जितले समाज आसा तातूंत भंडारी समाजाची जी ताकद आसा जी पर्संटेज आसा ती सगळ्यांत चड आसा. आनी म्हाका अशें दिसता की एक ह्या घरांतलो व्हडलो असो समाज म्हणून घरांतलो व्हडलो असो एक रोल घेवन भंडारी समाजान हें काम हेंच न्ही तर बाकी सगळीं जीं कामां आसा ज्या लोकांच्या बऱ्याची जी कामां आसा ती समाजा मार्फत सुद्दां घेवपाक जाय. समाज स्ट्रॉंग जावपाक जाय आनी समाजा बरोबर बाकीच्याय समाजांक बरोबर घेवन आमी फुडें सरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आज वन महोत्सवाचो कार्यक्रम आमी करता. आज ही सुरवात आसा तिसवाडी तालुक्याची. बाकी मतदारसंघांनी हे कार्यक्रम जातले पूण म्हाका अशें दिसता की जी आज ताकद तुमी दाखयिल्ली आसा हेज्या फुडें सुद्दां भंडारी युवा समिती आसूं किंवा सेंट्रल कमिटी आसूं भंडारी समाजाचे कार्यक्रम प्रत्येक गांवागांवांत जातले आनी
आमी नक्कीच आमचे समाज बांधव तातूंत पार्टिसिपेट जातले, मोठ्या संख्येन आमी पार्टिसिपेट करूया, प्रत्येका कडेन पावुया अशें म्हाका दिसता. आजच्या वन महोत्सवाची तुमकां खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी म्हजी दोन सोंपयता. धन्यवाद. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.